आमदार विरेश बोरकर काँग्रेसीत वता ही अफवा पसरल्या. आमदार काँग्रेसीत वचना. स्वता आमदारानूय आपूण काँग्रेसीत वचना म्हूण सांगला अशें आरजीपीच्या सांत आंद्रे ब्लॉकान स्पश्ट केला. RDX गोवा खातीर पिलारच्यान दत्ता मुरगांवकर. आणि हेजो बोवाळ चलता म्हणल्यार काँग्रेसीन वता सो कितपत जो ब्लॉक आसा तो हेका संमत आसा काय कशें कितें काय खऱ्यांनीच न्यूज खरी काय बेश्टो रुमर्स चल्ले काँग्रेसीन. जशें हांवें तुमकां सांगलें की तेंचेच भितरलो एक कोण तरी फोन करून म्हाका सांगता 3 एप्रिला की आमदार काँग्रेसी वचपाचो आहा म्हणून. आमकां खबर नासली त्या टायमार आमदार काँग्रेसी वचपाचो आहा म्हणून. म्हणल्यार हिंच्यांनीच कोणाक तरी प्लान केला आनी हे आमच्या भुरग्यां मदीं मेसेजी पावयताले की आमदार काँग्रेसी वचपाचो आहा म्हणून. सांत आंद्रे ब्लॉकाक खबर नाही. सांत आंद्रे खबर ना म्हणल्यार तो वचपाचोच ना तो. आमदारूच वचपाचो ना काँग्रेसी. आमदार न्हू. सांत आंद्रे ब्लॉकाक कॉन्टॅक्ट करू ना काँग्रेसीन. 100% करू आमदार आणि आमकां खंयचें डिसिजन आमकां सांगनासतना आमदार घेयना आनी आमदाराचो धर्म आहा की आमदार काँग्रेसी वचपाचो ना. हय आमदारान आमकां मिटींग घेवन सांगला की बाबा आमदारान काँग्रेसी वचपाचो ना म्हणून.